नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. नल्ल्याचे एकठांय पळोवणी विशीं गोंयची मागणी हुमकळ्ळी. प्रवाह घेतली. केंद्राचो कायदेशीर सल्लो. गोंयचो WRD सचिव बसकेक नाच. सरकाराचेर फोग. प्रवाहाची शुक्रारची बसका नावाचीच. दनपारां 2-1 वरां बसका घेतल्या भाशेन करून सांजे सरकारी गाडयांसयत सयत प्रवाहाचे वांगडी पिकनिकेक प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. बीजेपीत गेल्ल्या 8 फुटीरांचे आड काँग्रेसीची अपात्रताय याचिकेचेर सभापती मुखार जाली निर्णायक सुनावणी. आर्ग्युमेंट लेखी सोमारा उपरांत निकाल. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आरोपी पुजाच्यो 5 लक्झरी गाडयो जप्त. म्हाड्डोळ पुलिसां मुखार चौकशेक आनीक 4 दीस कस्टडी. जॉबांच्यो तोपयो पावल्यो कोटींचेर. आख्या शेट रायकाराच्या किडनॅपाच्या प्रकरणात रुबन वेर्णेकाराक धरलो. प्रकरण शॉपाच्या सेलडीडाचे. वेर्णेकार म्हणटा तो न्हीच गेल्लो. अटकपूर्व जामिनाक जामीन फेटाळ्ळो. वेर्णा कोयर प्रकल्प बंद. पंचायती मुखार राशी आउटसोर्स करपाचो प्लान. 2018 संपादन केल्ल्या जमनीचे पयशे आजून मेळना. लोक आमदाराचे दारी. कुशाल शिवोलेचे झरी मुखार. विलाच्या बांदकामा आड हायकोर्टात PIL TCP कडे मागली जाप. बिल्डर म्हणटा सध्या प्रकल्पाचेर स्टेटस को. आणि अपार कार्ड भुरग्यांच्या बऱ्याक पुराय डाटा उरतलो डिजी लॉकरात. देश विदेशात ऍडमिशनाक उपेग. शिक्षण संचालक म्हणटा सध्या सक्ती ना. म्हादय प्रवाहाची तिसरी बसका गोंयांत जाली. गोंयची बाजू मांडूंक WRD सचिव गेलोच ना. कळसा नल्ल्याच्या एकठांय पळोवणे विशीं केंद्राचो कायदेशीर सल्लो घेवपाचें थारला. प्रवाहान हात फापुडले. फक्त म्हादय सेलाचो एकलोच प्रतिनिधी आशिल्लो. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार म्हणटा गोंया खातीर दुर्दैवाची गजाल. विरोधकांचो सरकाराचेर फोग. म्हादयचो प्रश्न सुटावो करूंक म्हादय प्रवाह समिती नेमल्या. आज समितीची तिसरी बसका जाली. अजेंडाचेर गोंयचे मागणे प्रमाण कळसा नाला प्रकल्पाचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्ले. पूण प्रवाह समिती गोंयच्या विरुद्ध दिशेनच. कळसा नाल्याच्या एकठांय पळोवणे विशयी खंय केंद्र सरकारा कडेन कायदेशीर सल्लो घेवचो म्हूण समितीन बसकेत थारायला. मजगती समितीत गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी WRDचो सचिव खंय गैरहजर आशिल्लो. गोंयच्या म्हादय सेलाचो खंय एकटोच वांगडी वांटेकार. गोंया खातीर दुर्दैवाची गजाल म्हूण पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार उलयलो. केंद्र सरकारान जे प्रवाह प्राधिकरण नियुक्त केल्लेले आसा ह्या प्रवाह प्राधिकरणाच्या नियुक्ती उपरांत गोंयचे जे जलसंसाधन खात्याचे सचिव असले सुभाष चंद्रा ते गोंयचो प्रतिनिधी म्हणून ह्या प्रवाह प्राधिकरणाचेर प्रतिनिधित्व करताले. पूण हालींच त्यांची बदली जी आसा त्यांची सेवानिवृत्ती जाली आणि सेवानिवृत्ती उपरांत दुसरो IAS ऑफिसर जो आसा हो सरकारान गोवा सचिव म्हणून नियुक्त केल्लेले आसा जलसंसाधन खात्याचो. आणि हे नवीन जे सचिव आसा ते सरप्रीत सिंग गिल जे आसा हे नियुक्त जाल्लेले आसा. पूण कशें आसता जेन्ना एखादो नवीन IAS ऑफिसर ही जबाबदारी घेता आणि गोंयचे प्रवाह प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करता तेन्ना गोंय सरकारची ती नैतीक जबाबदारी आसता की तेंच्यांनी ह्या अधिकाऱ्याक ह्या विशयाचे गांभीर्य जे आसा हे समजतले त्याच्या खातीर माहिती दिवपाक जाय. पूण म्हाका दिसता ही माहिती जी आसा ती ताका दिवंक ना. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा गोंयच्या वाटेच्यान 3 अधिकारी खंय बसकेत वांटेकार जाल्ले. एक म्हटल्यार गिल हो जरी WRDचो सेक्रेटरी जरी आसलो तो इन केस ऑफ एमर्जन्सी थंय लिंक ऑफिसर आसता.
आणि सुदैवान आमचो लिंक ऑफिसर जो आसा पळय न्ही तो संजीत रॉड्रिक्स जो एक गोंयकार जावन आसा जाका ह्या विशया संबंधी माहिती आसा. तर संजीत रॉड्रिक्सान ही मिटींग अटेंड केल्ली आसा. ताजे बरोबर आमचो चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसा आणि बरोबर मागीर आमचो एडिशनल चीफ इंजिनियर अंकुश आसा. प्रवाह कमिटीचो चेअरमॅन जो आसा पळय तो म्हाजी माहिती प्रमाणे तो सेंट्रल कमिशन वॉटर कमिशन जे आसा तांकां बरयतलो की अशें जॉयंट इन्स्पेक्शन आमकां करपा संबंधी सुचोवणी गोंयच्या वतीन कर्नाटका ताका विरोध करतात तर कितें करपाचें काय म्हणून. तर लिगल ओपिनियन तशें मेळ्ळें मुखावेल एक सादारणशे म्हयने भितर लिगल ओपिनियन मेळटलें. तें लिगल ओपिनियन मेळ्ळें की आमकां ताजेर मागीर परत प्रवाह कमिटीन ताजें एक्शन घेवचें पडटलें डिसिजन घेवचें पडटलें कितें म्हणजे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. प्रवाहाची शुक्रारा तिसरी बसका गोंयांत जाली खरी मात नांवाचीच. बसकेचो वेळ सांजचो आशिल्लो. टिमीन उसरा दनपारा बसका घेतल्या भाशेन करून 2 मेरेन गुठलायली. बसके खातीर प्राधिकरणीचो अध्यक्ष सचिवा सयत पुराय टीम गोंयांत. टिमीचो मुखेल हेत प्रवाहाची बसका काय भोवडी हेच कळपाक मार्ग ना. प्रवाहाचे वांगडी फॅमिली सयत सरकारी गाडयो घेवन पिकनिकेक. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. म्हादय उदकाच्या वादाक लागून तयार केल्ल्या प्रवाह प्राधिकरणाची तिसरी बसका गोंयांत जाली. शुक्रार दिसा गोंयांत जाल्ले हे बसकेत 2च वरां चर्चा जाली. दनपारच्या 3 नियोजित बसका पंगडान 12 सुरू केली आणि फकत 2च वरां चर्चा करून आपल्यो साठल्यो पोटल्यो कवळ्यो. उपरांत सुत्रांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण सरकारी ड्युटेक आशिल्ल्या गाडयांनी आपल्या फामिलीक घेऊन ही टीम गोंयांत पिकनिकेक. शुक्रार शेनवार आयतार अशे 3 दीस ही टीम खंय गोंयांत आसतली. शेनवारा टीम एकीकडेन इन्स्पेक्शनाक वतली अशेंय कळटा. मात पयल्याच दिसा हे टीमीची एक्टिव्हिटी पळयल्यार शेनवारचे इन्स्पेक्शन जातले काय ना नेम ना. सध्या तरी सुत्रांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण प्रवाह प्राधिकरणाची टीम आपल्या बायल भुरग्यांक सयत सन, सँड आणि सी सुशेगाद एन्जॉय करताना दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपीत गेल्ल्या 8 फुटीर आमदारा आड गिरीशान घाल्ल्या अपात्रताय याचिकेचेर सभापती मुखार निर्णायक सुनावणी जाली. दोनूय पार्टींक आर्गुमेंत लेखी दिवपाक सोमार मेरेन वेळ दिला. उपरांत केन्नाय निकाल येवं येता म्हूण गिरीशाचो आदोगाद सांगता. सुप्रीम कोर्टान निकाल लावंक सभापतीक 4 नोव्हेंबर मेरेन प्राझ दिला. Today the disqualification petition was before the Honorable Speaker. Both the parties have concluded their arguments. Now the matter is kept on Monday for filing of written arguments. Post that, orders would be passed by the Honorable Speaker. सरकारी नोकऱ्याचे हायस दाखोवन लोकांक तोपी घालपी पुजा नायकाच्यो 4 लक्झरी गाडयो जप्त केल्यात. ताची कस्टडी वाडयल्या. आयज म्हाड्डोळ पुलिसा मुखार तिका हजर केल्ली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण तिणें लोकांकडच्यान कोटी मायज उखल्ल्यात. पुलीस चौकशी करतना दिवचले आणि परवरे पुलिशेतूय कागाळी आयल्यात. माझ्या घराकडे एका मनशाक बेश्टे घेवन आयले आणि म्हणपा लागले एका नोकरी जाय. हांवें ताका विचारलें तूं कित्याक आयला काय म्हणून. ओके तूं हेच्या कडल्यान पयशे घेतला काय म्हणून. थंयच्यान सुरवात जाली. जर कोणूय येवन बेश्टोच मुख्यमंत्र्या कडेन रावता किंवा मंत्र्या कडेन रावता येवन फोटो काडटा आपले फोटो व्हरून दाखयता आणि जर पयशे मागता ह्या लोकांक वचून सावध रावचें. कारण खंयसरूच सरकारान म्हणजे सगळे जे आहा पयलीं ट्रान्सफरन्सीचे नोकऱ्यो मेळटा ताका अरेस्ट केले. पयलीं ताका हेज्या पयलीं 4 फावटी अरेस्ट केला. पुजा शर्माच्यो 5 गाडयो जप्त केल्यात. पुजान कोटीचे सुमार लोकांक तोपी घाल्या. पुजाची आज म्हाड्डोळ पुलिशेंत चौकशी जाली. जी पुजा नायक हाजी जी केस आशिल्ली जी फ्रॉड केस ह्या केसीन जेन्ना तिका म्हाड्डोळ पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली त्या टायमार तिका 4 दीस रिमांड घेतलेलो आणि हो 4 दीस रिमांड आयज जेन्ना सोंपलो परत तिका आयज कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केली आणि आनीक 4 दीस तिका पुलीस कस्टडी घेतल्या. आतां पर्यंत ह्या केसीन पुजा नायका वांगडा एक अजीत म्हणटा ताकाय एक अरेस्ट केल्लो आसा आणि तिच्या विरुद्ध एक म्हापसा हांगासर कंप्लेन जाल्या आणि त्याच प्रमाणे बिचोली कंप्लेन जाल्या. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या अनुसार म्हार्दोळ पुलिसांनी तिज्यो 5 लक्झरियस गाडयो काल राती हाडून अटॅच केल्ल्यो आसा. हितूर MG हेक्टर, फॉर्च्युनर, BMW, एक MS आणि एक वेर्ना अश्यो गाडयांची नांवां आसा. त्याच प्रमाणे आनिकूय हितूर पोंडा म्हार्दोळ पुलीस आहा ते चौकशी करीत आहा आणि त्या मुखार ज्यो गजाली येतल्यो त्यो आमी तुमच्या मुखार हाडटले. म्हार्दोळच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आख्या शेट कुणाल रायकराक पिस्तूल दाखोवन किडनॅप करपाचो यत्न केलो म्हूण दुबावीत रुबन वेर्णेकाराक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. वेर्णेकार धमकावन त्रास दिता म्हूण रायकरान हे आदी कागाळी केल्ली. वेर्णेकार म्हणटा पिस्तूल दाखोवपी आपूण न्ही. तो अटकपूर्व जामिनाक गेलो. मडगांवां सेशन कोर्टान अर्ज भायर मारलो.
आखे मारगांव हांगासर एका स्कुला लागीं कुणाल रायकाराक आर्म दाखोवन किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो म्हूण बडगोच्या पोलिसांनी रुबन अजीत वेर्णेकाराक एक सस्पेक्ट कसो दवरलेलो आनी ताका डिटेन केल्लो. त्या उपरांत रुबन अजीत वेर्णेकारान मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान एंटिसिपेटरी बेल एप्लाय केल्ली. काल ताचे बेलीचे एंटिसिपेटरी बेलीचे हियरिंग जाल्लें आनी आयज ऑर्डरीक आसली. सो आतांच ताची ऑर्डर जाल्या आनी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्ट जजान श्यामा जोशी हिणे ताची एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट केल्या. Now what happens as far as we are concerned is our client had paid rupees 3 crores to this Kunal Raikar, and we were supposed to buy a shop from it. So that shop, despite of paying 3 crore rupees, Kunal has not signed the agreement for sale or sale deed with us. So that was the reason there was a enmity. This is the claim basically, but we have made it very clear to the court that even though this is the situation, we would not go ahead and commit an offence. And also we had stated that he had threatened us that if in case we force him to sign a sale deed, then he would be implicating us in some offences. So now that court has come to a conclusion that bail is rejected, we will have to think what next. स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साबीर डायस. वेर्णा कोयराचो प्रकल्प आसा खरो, मात चलतासो दिसना. पंचायतीचो हॉल बरो आसा, मात थंय कोयराच्यो राशी. चल्ला ते पळयल्यार आपल्याक बरें दिसना म्हूण आमदार मंत्री अलेश उलयलो. आउटसोर्सिंग करपाचो खंय प्लान. आलेशान थळाव्यांचो इश्यू आयकलो. एकल्याची खंय 2018 जमीन संपादन केल्ली, आजून पयशे ना. Whose land was taken over by PWD in 2008. Land was not acquired. In good faith, he gave his land. He allowed to construct that underpass of Majorda, the railway underpass that is there. When 2024, nothing has happened. So things are coming, and I believe the crowd is going. So let's see where we reach. Regarding this, I'm not sure whether it is politics within the association, but I have spoken to Goa Protein Limited, which is the unit that why he cannot accept that waste. But I've requested him. Let's see. I'm quite confident he will start accepting the waste. Regarding Verna garbage, is it? I'm toying with the idea. Personally, I'm not very happy with the situation of garbage in Verna. So I'm toying with the idea of seeing whether we can outsource it and get the issue resolved. But unfortunately, on the way to that hall, on your left, you're first welcomed with that stench. The plant that has been installed there to tackle garbage. I don't believe the plant is working properly. So maybe we can outsource the whole. So that proposal will come within the next 7 days, and the collectorate will move. Will take the proposal forward. So we should have additional land in our possession. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स. शृंगाराची परिभाषा. अपार कार्ड सद्याक सक्तीचे ना, मात आता मेरेन 7,800 विद्यार्थ्यांची नोंदणी जाला म्हूण शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेची माहिती. अपार म्हळ्यार ऑटोमॅटिक परमनंट एकाडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री. ताचो भुरग्यांक लाव जातलो. पुराय डाटा डिजी लॉकरान उरतलो आनी देशात वा विदेशात खंयूय एडमिशनाक हो डाटा वापरूंक मेळटलो म्हूण संचालकान माहिती दिली.
हालीं आमी अशें आयकलां की अपार कार्ड जे स्टुडंट्सांनी करपाचें आसा, ह्या अपार कार्डा वयल्यान खुबशे जे पेरंट्स आसा तेंचे भितर मिसअंडरस्टँडींग जाल्या. कारण जेन्ना अशें नमूद जालें की हे जे अपार कार्ड आसा तेका जे पेरंट्साचे आधार आसा ते लिंक करपाचे म्हणून, तेन्ना खुबशे जे पेरंट्स आसा ते फाटीं सरले की हे अपार कार्ड करपाक. पूण एक्झॅक्टली हे जे अपार कार्ड आसा जे स्टुडंट्सांनी करप ते कितें, म्हाका दिसता हे आमी जे एज्युकेशन डायरेक्टर आसा सर शैलेश झिंगडे हेंचे कडल्यान जाणून घेवया. आनी जे लोकां मदीं जे मिसअंडरस्टँडींग आसा आधार कार्ड ह्या अपार कार्डाक लिंक करपा बद्दल त्या एक्झॅक्ट कितें हे आमी जे एज्युकेशन डायरेक्टर आसा सर झिंगडे हेंचे कडल्यान आमी जाणून घेवया. ऑटोमेटेड परमनंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री हे प्रत्येक भुरग्याक एक युनिक ID दितले आनी ताजो फायदो आतां रोखडो कळचो ना. ताजो फायदो कळटलो केन्ना, जेन्ना ती क्रेडीट सिस्टम फुल्ली इम्प्लिमेंट जातली आनी एकाडेमीक बँक ऑफ क्रेडीट हाजेर समजा सगळें क्रेडीट वचपाचें आसतलें तेन्ना प्रत्येक भुरग्याचो हो अपार ID कंपल्सरी आसतलो. सो पयलीं तुमकां खबर आशिल्लें मार्क्स आसताले, मार्क्सा वयल्यान आमी फ्युचर वर्क केले ग्रेड्सान. आतां ते क्रेडीट म्हणटा ते क्रेडीट स्कोर आनी क्रेडीट पॉयंट ग्रेड पॉयंट्स आसतले आनी ते आतां कितें जाता खुबशे फावटी आमी पळयता खंय तरी मार्कशीट दिवपाचें आसता आनी लास्ट मिनीट भुरगे म्हणटा ना आपले मार्कशीट शेणला, मागीर धांवता ते डुप्लिकेट घेवपाक. सो ह्यो गोश्टी एवॉयड करपाक डिजी लॉकरा सारकेले जे एप आसा दॅट इज व्हेरी युजफूल. आतां जर म्हाका म्हजें लायसन्स किंवा आधार दाखोवपाचें जालें आनी इफ आय एम नॉट कॅरींग इट, हांव डिजी लॉकराचेर वचून ते सहज दाखोवंक शकता आनी दॅट इज वॅलीड. सद्या 7,800 सुमार भुरग्यांनी अपार जनरेट केला. स्कूल जे युडायस जनरेट करता, पेन जनरेट करता तांणीच हें करपाचें. सो तांकांय नॅचरली प्रॉब्लेम येतलो कित्याक स्कुलान एकूच क्लार्क आसतलो, एकूच कॉम्प्युटर टिचर हें करपाक हेल्प करतलो. तो हो रोखडो 2 दिसांनी किंवा 8 दिसांनी जावपाचो प्रोसेस न्ही. पूण ह्या प्रोसेसाक ओपोज करचें न्ही, हातूंत नुकसान कोणाचेंच जावचें ना. आतां जर केलो ना अपार ID केलो ना जाल्यार एक वेळ फुडें नुकसान जावंक शकता, म्हळ्यार ते फाटीं उरतले. पोन्ने गोंया एक्सपोजिशनाच्या फाटभुंयेर ATS आनी NSGच्यो एंटी टेरर मॉक ड्रिलां जाली. एक्सपोजिशनाच्या सुरक्षेच्या नजरेन मॉक ड्रिल म्हूण SP एडविन कुलास मिडिया कडेन उलयलो. जवानांच्या टॅलंटाची खंय टेस्ट जाली. मोपा जालें तें खंय मॉक ड्रिल, हॉक्स कॉल न्ही. Anti-terrorist squad of the Goa Police held a joint counter-terror exercise with the National Security Guard. We would like to specifically mention that the Goa Anti-Terrorist Squad holds such counter-terrorism exercises. Exercise gains significance because of the forthcoming exposition of the sacred relics of St. Francis Xavier, where the state is gearing for this event, and the Goa ATS as well as the Cathedral, and this terror exercise, joint terror exercise, was conducted with the participation and synergies and seamless. This joint terror exercise, counter terror exercise, has been a good success. To hold such joint counter-terrorism exercises in future with the NSG as well as the allied forces of other states. Joint counter-terror exercise which we hold every year. So this time the particular exercise that we have held here at this point of time gains significance because of the forthcoming exposition, where we have been able to assess our own capabilities. Now, VVIP's जो movement असता, that is handled by the other unit of Goa Police, which is the security unit, wherein the Goa ATS commandos. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाच्या आदी पोन्ने गोंयचो मास्टर प्लान करचो सेव्ह ओल्ड गोवा कमिटी मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्या. पोन्ने गोंय हे युनेस्कोचे दायज स्थळांत आनी बफर झोनांत आसा. खाजगी जावं सरकारी कसलोच प्रकल्प हाडूंक दिवचे ना म्हूण शिटकावणी. सरकार विशय हाताळटा ते पळयल्यार खंय दायज स्थळ काबार जातले. कितेंय जाल्यार लोकांनी रस्त्यार येवपाचें, इतलें आतां एप्लिकेशनां दिली तेमकां, तरी एटलिस्ट तेमी एटलिस्ट कॉन्सन्ट्रेशन करा न्हू तेजेर.
कॉन्सन्ट्रेशन पासून कोण ना, रिप्लाय दिना. सो आतां समजता एटलिस्ट सीएम कितें पूण एक्शन घेतलो म्हणून समजता. तुम्ही एका पंचायत मिनिस्टराकय दिल्या कॉपी ओ पंचायत डिपार्टमेंटाक? पंचायताक आमी पयले जायते प्रोसेस करून आमी येयला बाबा. हो आतां फर्स्ट टायम न्हू. आमी पयलीं आतां झगडटा आतां ऑलमोस्ट 4-5 वर्सां जालीं आमी झगडटा ते बोंगल्याक इलिगल बोंगल्याक ऑलमोस्ट 5 years. सगल्याक पावले, सगल्यांक दिलां, सगळे केले आमी, जाता तितले केलेले आहा. आनी आतां पासून फुडें पासून कसलोच प्रोजेक्ट आमी ओल्ड गोवा दिवपाक ना. जाता ते भाशेन आमी ट्राय करतले, कसलोय प्रोजेक्ट येता तो स्टॉप करपाक. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन 100 मिटरां भितर येयल्ली ऑटोमॅटिकली द वर्ल्ड हेरिटेज युनेस्को. तुम्ही म्हणले सरकाराक काडूंक जाय, पूण तेजे फाटल्यान तुम्ही जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें तरी रिजन आसता. ते काडपाक जाय म्हणूनच तो तशें करता न्हू. नाजाल्यार सरकारान तो सांबाळपाक जाय मरे. इम्पॉर्टंट सायट मरे. कित्याक आमचे लागीं येता त्या जनरेशना लागीं वो आतांच्या सरकारा लागीं वो आमचे लागीं वर्ल्ड हेरिटेज गोंया भितर हाडपाक जावपा ना. आहा तो नश्ट करता म्हणटच हेचेर जरूर कोणान येता. सरकाराचो हिडन प्लॅन आहा तो नश्ट करपाक. तो मागीर खंयची कंट्री आपलो युनेस्को टॅग सांबाळपाक आख्ख्या संवसाराक वावुरता. शिवोले ओशालात झरी मुखार विलाच्या बांदकामा आड हायकोर्टात PIL. फुडली सुनावणी जाय मेरेन 4 विलांचे कसलेच बांदकाम करचे ना म्हणून बिल्डराच्या कोर्टात उतर. WRDन सुवातेर इन्स्पेक्शन करून झरीचेर कितें परिणाम जालो ते सांगपाचे. TCPन बांदकामाक कशी मान्यताय दिली ताची जाप कोर्टान मागल्या. In a PIL opposing the construction of 8 villas near the water spring at Oshel, the respondent builders have submitted before the High Court that it will not undertake any construction till next date of hearing. Adjourning the hearing for 14th November, the High Court has directed the Water Resource Department to conduct a site inspection and assess the impact of those construction at the water bodies. The High Court has also directed the TCP department to file an affidavit explaining that on what basis permissions were granted to construct those villas. Mukesh Kumar for Prudent. आयतारा पणजे आयर्नमॅन 70.3 सर्त जातली. 1000भर लोक खंय वांटेकार जातले. 15% सुमार बायलो आसात म्हूण आयोजक सांगतात. आयर्नमॅनाच्या गोंयांत आयोजनाचो लोकांक मोठ्या प्रमाणात लाव जातलो म्हूण आदलो टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस उलयलो. We actually spent a whole day going through all the similarities of the athletes. In there you find that the inner strength is focused on mental health, physical health and emotional health. And these 3 unifying factors are what brings most athletes together. Now all 3 of us on the dais here have invested our lives to bettering the quality of life of the community. The number of percentage of women who are getting into sports and triathlon has been extremely increasing year on year. We get 12 to 15% of the participants are going to be women, but we have Army, Navy, Coast Guard, dignitaries, IAS officers, everybody taking part. We have 100 plus people from service personnel taking part in this year's race. We are also in the midst with respect to Leander Pace joining hands with us, launching a campaign called Iron Grit. Now, this campaign is about sharing the inspirational stories of every one of the 1,000 plus participants who participated in this year's race and also the past participants. It's actually even more sort of a milestone for us because it's the 3rd year that we're associated with this race and the sport only grows year on year. We're also extremely thrilled that not only this year, we're also going to be extending our association with the Ironman in 2025 also. Having said that, from our Herbalife organization perspective, sports and nutrition has been part of. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.